फातोर्डा आणि हो मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्लो आनी हाका IHR इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स असोसिएशन गोवा चॅप्टर आनी IMA म्हळ्यार इंडियन मेडिकल असोसिएशन सालसेत आमी तिगी जाण एकटे जावन हो कॅम्प केल्लो आनी ह्या कॅम्पाक आमचे एक्सपेक्टेशन प्रमाणे 100 लोक अशें आमी केल्ले, पण आतां जवळ जवळ 250 लोक जाल्ले आसा आनी अजून लोक येत आसात. ह्या कॅम्पाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी हाजे फुडें आमी अशे कॅम्प आनीकय बी पिरियडिकली घेतले, कारण लोकांची हें पळयलें जाल्यार आमकां आनी कॅम्प घेयना अशें दिसता. आनी आतां दोतोर सुरज बाब IMA सगळ्यांक बरो दीस हांव येता. आयज आमकां हजर आशिल्ले अमरीश बाब नायक, हर्षद बाब, IHRचे चेअरमन नवनाथ सर आनी आमी सगळ्यांनी मेळून देव दामोदराच्या आशिर्वादान अशें ठरयलें की हो एक मोठो कॅम्प आमी घेवया. हो कॅम्प घेवपा फाटूय हेतू इतलोच आशिल्लो की जे आमचे फातोर्ड्यान रावपी लोक आसात तांकां सगळ्यांक तांचें प्रिवेंटीव चॅकअप जावचें. आमी कितें म्हणटात की त्रास जातरी सगळे दोतोरा म्हऱ्यान वतात, पूण लोकांक जिवाक त्रास जावचे पयलीं जर आमी तांची दुयेंसां पिकअप केलीं, स्पेशली हातूंत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, युरीक एसीड, जे अर्ली स्टेजी जे आमचे फातोर्ड्यान रावपी लोक आसात तांकां सगळ्यांक तांचें प्रिवेंटीव चॅकअप जावचें. आमी कितें म्हणटात की त्रास जातरी सगळे दोतोरा म्हऱ्यान वतात, पूण लोकांक जिवाक त्रास जावचे पयलीं जर आमी तांची दुयेंसां पिकअप केलीं, स्पेशली हातूंत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, युरीक एसीड, जे अर्ली स्टेजीर तुमकां व्हडले त्रास दिनात, पूण ते जर आमी पिकअप केलें, ताजेर योग्य उपचार जातलो आनी लोकांक फायदो जातलो, ह्या एक निव्वळ हेतून आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केलो. आनी आयज आमकां सांगपाक खोशी भोगता की ह्या कॅम्पाक अतिशय सुंदर असो प्रतिसाद हांगा आमकां मेळिल्लो आसा. हांव IMAच्या वतीन सगळ्यांचे आयोजकांचे आभार मानता, स्पेशली IHRचे आमचे चेअरमन नवनाथ सर आनी तांची पूर्ण टीम हांणी हो कॅम्प ऑर्गनायज करपाक खूब त्रास घेतिल्ले आसात. हांगा अतिशय सुंदर अशी वेवस्था ह्या कॅम्पाच्या रितीन आमकां करून दिल्ले बद्दल दामोदर देवाचे अध्यक्ष अमरीश बाब नायक हांचे हांव आभार मानता. आनी हांव चड आभार मानता आमचे डॉक्टर, आमचे नर्सीस, आमचे लॅबाचे टेक्निशियन, आमचे बोन डेन्सिटोमेट्री चॅक करपी, आमचे ब्लड टेस्ट करपी, कित्याक आज आयतारा दीस फॅमिली बरोबर टायम दवरपाचो दीस तो सोडून ते आज हांगा आयले, तांणी ह्या सोशल सर्विसाक तांचो टायम दिलो. आनी सगळ्यांचे चड हांव आभारी मानता पेशंट जे आयज सकाळच्यान सामके उपाशी पोटार हांगा रावले, तांणी आपले ब्लड टेस्ट करून घेतले आनी हो कॅम्प अतिशय सुंदर रितीन हांगा आयज पार पाडलो, हाजी आमकां खूब खोस भोगता. आमी हांगा डिफरंट टायपाच्यो फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिल्यो, ताचें हांव एक मेन्शन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. आमी आयज लोकांक ब्लड प्रेशर, तांची वेट चॅक केली, हिमोग्लोबीन, तांचें शुगर, युरीक एसीड, मागीर आमी बोन डेन्सिटोमेट्री म्हळ्यार पेशंटाची हाडां जेन्ना ठिसूळ जातात तांचें फ्रॅक्चर जावपाचें प्रमाण वाडटा आनी हें जावचे पयलीं जर आमी पिकअप केलें, ताची बोनाची घनता कितली आसा हें आमी आयज चॅक करून घेतलें. ताजे नंतर आमचे हांगा आशिल्ले आयज दोळे चॅक करपाचे कोहिनूर ऑप्टिशियन, तांणी सगळ्या दोळ्यांची तपासणाय केल्या. मागीर आमचे हांगा आशिल्ले ऑर्थोपेडीक डॉक्टर बन्सी, पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव पै, डॉक्टर सोनाली नायक फिजिशियन, डॉक्टर मिलिंद देसाय कार्डिओलॉजिस्ट आनी तांची पूर्ण इम्पिरियल हॉस्पिटलाची टीम. मागीर आमचे हजर आशिल्ले डॉक्टर कृपेक्षा नायक, ते आमचे स्कीन स्पेशलिस्ट आनीक आमची सनशायन हॉस्पिटलाची टीम. ह्या सगळ्यांक हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की हाजे फुडें अशेंच कॅम्प आमी देवस्थानाच्या सहाय्यान, IHRच्या सहाय्यान फूड आमच्या मडगांव करतले आनी लोकांची सेवा करपाक आमी अशेंच IMAच्या थ्रू प्रयत्न करत रावतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं हांव उपकार मानता श्री दामोदर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री अमरीश बाब आनी तांची पुराय टीम, जाणी आमकां आज एक संदी दिली की लोकां खातीर, समाजा खातीर कितें तरी बरें कार्य करपाचें आनी एक मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडपाचें. हो मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडटा आसतना आमकां आदार जालो डॉक्टर सुरज प्रभुदेसाय, जे इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या मडगांव ब्रांचीचे अध्यक्ष आसात आनी नामनेचे जनरल सर्जन आसात. तांची पुराय टीम सनशायन हॉस्पिटलाची, तशेंच हांगा एक जे इम्पेरियल हॉस्पिटल आसा ताजे डॉक्टर मिलिंद देसाय आनी तांची पुराय टीम, तशेंच जवळ जवळ आनीक 10 स्पेशलिस्ट वेगवेगळ्या स्पेशलिटीचे दोतोर हांगा आशिल्ले. तांणी सगळ्या पेशंटाची तपासणी केली. आमचो जी अपेक्षा आशिल्ली ताजे परस अपेक्षे परस भायर आमकां उपाट असो प्रतिसाद मेळ्ळो. जवळ जवळ आतां 200 पेशंट जायत आयल्यात हांगा आनी तातूंत भितर आमी एक आनीक एक हें दवरलें तें आय चॅकअप.
दोळ्याची तपासणी जी कोहिनूर ऑप्टिशियन्स हांचे वतीन आमी ती केली आनी सगळ्या पेशंटांक जांकां कोणाक गरज आसा तांकां फुकट आमी वखलां आज दिली। आज खूब मना बरें दिसलें, कारण एक केन्ना जेन्ना समाज उपयोगी काम आमी हातान घेतात आनी अशे तरेचे कॅम्प जे ऑर्गनायज करतात तेन्ना तातूंतल्यान खूब बरें दिसता की जे दुयेंती आसता, जे दुखेस्त आसता, जे पिडेस्त आसता हांचे खातीर कितें केल्ल्याचें समाधान आमकां मेळटा। हो आमचो 47वो कॅम्प, हाजे पयलीं 46 कॅम्प आमी केल्यात। ताजे खातीर आमकां सदांच सहकार्य मेळत रावलां, ते IMAचें डॉक्टर सुरज प्रभुदेसाय आनी तांचे पुराय टिमीचें आमकां मेळत रावलां। आनी आज आमकां अमरेश बाब नायक जे दामोदर देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात तांणी एक संदी दिली की दामबाब सारकिल्या दैवताच्या पांया कडेन हो कॅम्प आमी घडोवन हाडलो। हाजो आमकां खूब बरें दिसलें आनी अशेंच आमी कॅम्प जेन्ना जेन्ना दामोदर देवस्थानाक कसली गरज पडटली आमचें पूर्ण सहकार्य ह्या कार्यक्रमाक, मेडिकल कॅम्पाक किंवा आनी कितेंय कसली कार्यावळ घडोवन हाडटना आमचें सदांच तांकां सहकार्य आसतलें अशें उतर आमी तांकां दिलां। आनी आज आमकां ही संदी दिली ताजे खातीर आमकां अमरेश बाबाचे हांव मनाकाजांतल्यान उपकार मानता, दोतोर सुरज प्रभुदेसायचे उपकार मानता आनी जे पुराय टीम आनी पुराय बाकीचे इम्पेरियल हॉस्पिटल डॉक्टर मिलिंद देसाय सारकिल्या ज्या टिमीन आमकां आदार केलो तांचे हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा। दामोदर देवस्थान माठ फातोर्डा आणि आज ऑर्गनायज केल्ले हेल्थ कॅम्पाक भयंकर रिस्पॉन्स आसा। आज आरोग्याची काळजी घेवप हें खूब गरजेचें आसा। हे धाकधुकीच्या जिवनांत खूब जाण आरोग्याची काळजी घेनात, तेन्ना असले कॅम्प घडोवन हाडप हें खूब गरजेचें आसा। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता दामोदर टेम्पलाक की ताणें असले बरे रितीन आनी इतलो बरो क्रावड आशिल्लो, लोकांक इतली गरज आशिल्ली, ती गरज वळखून देवस्थानचे वतीन तांकां एक सेवा दिल्ली आसा। ईश्वर सेवा म्हळ्यार मानवाची सेवा। ही मानवाची सेवा ही लोकांक पावता, दामबाबा पावता, हें ताणें वळखून आज जी सेवा केल्या ती खरी तोखणाय करपाची आसा। आनी हांव सगळ्यांक सांगता असली खंयी बरें कितें काम करता जाल्यार एक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करात, तातूंतल्यान 100 लोकांक तांच्या आरोग्याची काळजी जातली आनी तांकां बऱ्या पडटलें। देव बरें करूं।